रुमडामळ चिल्ड्रन पार्काची नेमान देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा। एका तेंपार भुरग्यांचो गजबज आशिल्ल्या ह्या चिल्ड्रन पार्कात फाटल्या 2 वर्सां सावन रातच्या वेळार सोऱ्याच्यो पार्ट्यो सुरू आसतात। पळयात पुराय बातमी। पळयात एका तेंपार ल्हानसान भुरग्यांचे खेळपा खातीरचे केंद्रस्थान आशिल्ले हे रुमडामळ चिल्ड्रन पार्काची सद्याची जाल्ली अवतिकाय। आता हे पार्क फक्त सोरो पिवप्यांचो अड्डो आनी कोयराचो हॉटस्पॉट जाल्ल्यान थळाव्यांनी ह्या पार्काच्या देखरेखीचेर हुस्को उक्तायला। पयलीं दर दिसा भुरगीं सांजे वेळार ह्या चिल्ड्रन पार्कांत खेळपाक येतालीं, पूण फाटलीं 2 वर्सां जालीं ह्या चिल्ड्रन पार्काच्या देखरेखीचेर पुरायपणान आडनदर केल्ल्यान पार्काची ही अशी स्थिती जाल्ली आसा। रातच्या वेळार सुरू आशिल्ल्या गैरप्रकारांचेर आळो घालपा खातीर मायणा कुडतरी पुलिसांनी पेट्रोलिंग करपाची सुचोवणी रुमडामळ पंच वांगडी विनायक वळवयकारान केल्या। हे जे गार्डन आसा पळय त्याच्या फाटल्यान एक इतिहास आसा, बारीकसो इतिहास आसा, चड व्हडलो ना। हो जो ट्रायंगल गार्डन आसा हो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली हो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आसा तेजो ओपन स्पेस। ह्या जाग्यार म्हाजे हिसपान 2011 पयलीं भरपूरसो गार्बेज पडटालो। लोक सगळे तेन्ना गार्बेजी खातीर फेसिलिटी नाशिल्ल्यो, डोर टू डोर सर्वीस नाशिल्लो। त्या टायमार सगळे लोक हाडून डंप करताले हांगा। लोकांची चूक म्हणपाक शकना कारण फेसिलिटी नाशिल्ली। सो तेज्या उपरांत चर्चिल जेन्ना PWD मिनिस्टर आशिल्लो 2010-11 ह्या टायमार, त्या टायमार चर्चिलान ते एक इनिशिएटीव घेवन हे गार्डन बांदले अंडर PWD डिपार्टमेंटाच्या अंडर। सो तेन्ना हो जो ब्युटिफिकेशन जालो आनी तो डंपिंग पडटालो तो हळूहळू कमी जायत गेले। मागीर तेज्या उपरांत आमी पंचायतीन स्वता सेक्युरिटी गार्डूय हांगा प्रोवायड केले। म्हटल्यार आमचे लास्ट एक्स पंच पुजा तेणेनूय भरपूर टायम हांगा स्वता हांवें पळयला तेन्ना आमी पंच नाशिल्ले तेन्ना स्वता ते रावन हांगा तो गार्बेज सायडीर कोण डंप करता तसो आमचो अमूल गॅरेज तोय आनी तो पुजा आनी बाकीचे सरावंडिंगचे लोक रावन ते गार्बेज कोण पडटा तांकां उडोवपाक दिनाशिल्ले। अशें करून हळूहळू करून हो प्लेस एक गार्डन म्हणून ह्या रुपान मेळ्ळो आमकां। पण आतां अशी परिस्थिती जाली, आमी पंचायत एवरी टायम हेज हांव वार्ड मेंबर, एवरी टायम आमी क्लीन करता बुशीस येता ते वेगळी गजाल। पण हांगा रातचे अशें जाता इन्सिडंट की थोडे लोक गुडका खावपाक बसता, थोडे लोक सिगरेट मारता, थोडे पिवपाक बसता। पण म्हाका खबर ना, पण हो गार्डन आसा तो लोकां खातीर एक वॉकिंग म्हणल्यार एक चलपाचो, भोंवपाचो, बसपाचो, म्हणल्यार एक फ्री टायमार येवन बसपाचो टायम। पण लोक हांगा येवन मिसयूज करता। बरें तुमी बसले म्हणून आमी कांय म्हणना, पण तुमी पिवपाक बसता, बायलां आसता वयल्यान तुमी पिता म्हणून ते जे कोण हांगा वॉकिंग करपाक येतात ती सुद्दां भयान एक येना हांगा। सो म्हाजे हिसपान लोकांक सुद्दां एक रिक्वेस्ट करता, जे कोण बसता म्हाका खबर ना तांकां एक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी असले इन्सिडंट करचे न्ही। तुमकां तर पिवपाकूच दिसता तुमी घरान बसचे, नाल्यार हांगा रिटेल शॉपां खूब आसा, बार आसा, पण पब्लीक प्लेसीचेर असले न्यूसेन्स करचे न्ही कारण लोकांक भंय दिसता। सो हो आमी एवरी म्हाजे हिसपान 1 म्हयन्यान या 2 म्हयन्यान एकदां आमी गार्डन क्लिनिंग करता। पण एवरी टायम लोक येता, भुरगे येता, तो पेपर उडयता, प्लास्टीक उडयता, कितें खाता, थोडे लोक बॉटल उडयता, पेपर पर्यंत ओके पण बॉटल उडयता, बाटल्यो फोडटा। पण ते ल्हान भुरगे जे खेळटा तेंचे पांयांकूय लागपाक शकता, ही चिंतपाची गजाल आसा। आनी हांव एक पुलिसेक रिक्वेस्ट करता, आमचो PI मायणा कुडतरीचो अरुण गांवस देसाय, ताका एक रिक्वेस्ट करता की कंटिन्युअस हांगा म्हाजे हिसपान एक पुलीस स्टाफ पेट्रोलिंग करपाक जाय। म्हणजे कंटिन्युअस म्हणल्यार एक दीस अल्टरनेट डेज तरी दवरपाक जाय, कित्याक एक तो भंय तर पडलो जाल्यार ते फाल्यां बसपाचे कमी जातले। सो हेज्या लागून मागीर लोक जे आसा भंय आसा मनान ते लोक मागीर हांगा यूज करतलो गार्डनाचो। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील।